वाघ संरक्षित क्षेत्राच्या बाबतीत राज्य सरकाराक एक व्हडलो धपको बसला। 3 म्हयन्यां भितर म्हादय अभयारण्य अधिसूचित करून लागसरचो जो वाठार आसा तो वाघ संरक्षित क्षेत्र जाहीर करात म्हणून हायकोर्टान आता आदेश दिलेले आसा। ताका लागून आता एक वाघ संरक्षित क्षेत्राच्या बाबतीत राज्य सरकाराक धपको बसला। 3 म्हयन्यां भितर म्हादय अभयारण्य अधिसूचित करून त्या लागसरचो वाठार जो आसा तो वाघ संरक्षित क्षेत्र जाहीर करात अशें म्हणून हायकोर्टान आदेश दिलेले आसात। फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर स्क्रॅप यार्ड पॉलिसी हाडटले अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलां। स्क्रॅप यार्डाक कायम स्वरुपी जागो दिवपा खातीर आमचे प्रयत्न चालू आसात। एका खंयच्या तरी तालुक्यात स्क्रॅप यार्डाक जागो दितले अशें तांचें म्हणणें आसा। ताका लागून हे स्क्रॅप यार्ड पॉलिसी आतां हाडटले अशें आश्वासन महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिलें। ह्या स्क्रॅप यार्डाक कायम स्वरुपी जागो दिवपा खातीर आमचे प्रयत्नय चालू आसा अशें तांचें म्हणणें आसा। एका खंयच्या तरी तालुक्यात स्क्रॅप यार्डाक जागो दितले अशें तांचें म्हणणें आसा। गोंय घनकूयर वेवस्थापन धोरणाचो ड्राफ्ट तयार आसा आनी बेगीनूच धोरण हाडपाचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगलें। घनकूयर वेवस्थापन महामंडळान हे धोरण तयार केल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यान स्पश्ट केलें। हे गोंय घनकूयर वेवस्थापन धोरणाचो ड्राफ्ट आतां तयार आसा आनी बेगीनूच हे धोरण हाडपाचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगलें। घनकूयर वेवस्थापन महामंडळान हे धोरण तयार केल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगलें। सेव सॉयला सारख्या इव्हेंटाचेर मोडपाक सरकारा कडेन कोट्यांनी रुपया आसात, मात शेतकऱ्यांची सबसिडी दिवपाक सरकारा कडेन पयशे ना म्हणून विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडलो। शेतकऱ्यांच्या सबसिडीच्यो फायली अर्थ खात्यात हुमकळटात म्हणून आपाचे आमदार वेंझी विएगासान आरोप केलो। आतां ह्यान फुडें एकाच फावटीत फायल क्लियर करतले अशें म्हणून मुख्यमंत्र्यान सभाघरांत म्हायती दिलेली आसा। विरोधकांनी आरोप केला की सरकारा कडेन सेव सॉयला सारखे इव्हेंट हाडपाक कोट्यांनी रुपया आसा, मात शेतकऱ्यांची सबसिडी दिवपाक सरकारा कडेन पयशे ना अशें म्हणीत विरोधकांनी सरकाराचेर विधानसभेत फार पेटयले। शेतकऱ्यांच्या सबसिडीच्यो फायली अर्थ खात्यात हुमकळटात अशें आपाचे वेंझीन आरोप केले। आतां ह्यान फुडें एकाच फावटीत फायल क्लियर करतले अशें म्हणून मुख्यमंत्र्यान सभाघरांत म्हायती दिल्या। आयतारा उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, थळावो आमदार गणेश गांवकर, सरपंच आनी हेर वांगड्यांचे हाजेरीत सावर्डे मतदारसंघातल्या रगाडा न्हंयेची पळोवणी केली। रगाडा न्हंयच्या उदकाचो इबाड जावचो न्हय म्हणून ह्या न्हंयेचेर बंदारो बांदतले, जाका लागून ह्या उदकाचो वापर शेतकामांक जातलो। तशेंच ह्या मतदारसंघात हिंटरलँड पर्यटनाकूय चालना दिवपाक मेळटली अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिल्या। आयतारा सावर्डे मतदारसंघातल्या रगाडा न्हंयची पळोवणी केल्या उपरांत आमदार उलयतालो। रगाडा न्हंयच्या उदकाचो इबाड जावचो न्हय म्हणून ह्या न्हंयचेर एक आतां बंदारो बांदतले, जाका लागून ह्या उदकाचो वापर जो आसा तो शेतकामांक लेगीत जातलो।
तिळारी धरण प्रकल्पांतल्यान उदक भायर सोडप सुरू असले तरी शापोरा न्हंयचें उदक नियंत्रणात आसा. देखून शापोरा न्हंय कुशीक आशिल्ल्या साळ गांवाचेर सध्या तरी हुंवार येवपाची भिरांत ना. एके वटेन पावसाचो सावार जाल्यार दुसरे वटेन उदक वाडिल्ल्यान तिळारी धरण प्रकल्पांतल्यान उदकाचो विसर्ग जावपाची शक्यताय आसा. ताका लागून साळ गांवा सयत न्हंय कुशीकच्या गांवांतल्या जनतेक अलर्ट दिलेलो आसा. साळ वाठारांतलो उदकाचो आनी हुंवाराचो प्रश्न केन्ना सुटाव जातलो असो प्रश्न दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें प्रश्नोत्तास विधानसभेत उपरासलो. तेन्ना साळ वाठारांत 2.50 MLD उदकाच्या प्रकल्पाची बुनयादी फातर घातिल्ल्यान उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो. साळ न्हंयच्या उदकाची पातळी आनी रस्त्याची उंचाय समान आशिल्ल्यान साळ वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाता. देखून दोनूय वाटेंतल्यान राखणे वणत बांदतले आनी न्हंयतलो गाळ उस्पितले अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हाणें सांगलें. गोंयांत सरकारान वेगवेगळ्या पिकावळी खातीर जो हमी भाव जाहीर केला तो शेतकऱ्यांक मेळच ना म्हणून विरोधी आमदारांचो आरोप आसा. त्या भायर आनीक जायती पिकावळ आसा जांकां हमी भाव मेळना तो मेळपाची गरज आसा अशी मागणी आमदारांनी सरकारा कडेन केल्या. गांजे उदका प्रकल्पाचो पंप कोसळपाच्या सुमार 5 दिसां उपरांत 2 क्रेनीच्या वापरान आयताराक तो भायर काडलो. मात ह्या पंपाच्या दुरुस्तीकरणाक लागून सांखळे मतदारसंघात उदकाची पुरवण सुरळीत जावपाक आनीक 4 ते 5 दीस वतले अशें कळटा. मावशी वाठारांत नाल्यांत कोयर सांचून उरिल्ल्यान सगळें उदक रस्त्यार व्हांवून येता. उदका पोंदा रस्तो गेल्ल्यान गाडी चलोवप्यांक लेगीत अदमास कळना, जाका लागून अपघात जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. देखून थळाव्या लोकांनी घरांतलो कोयर हाडून नाल्यांत उडोवचो न्हय अशें आवाहन सरपंच सुधा देसाय हाणें केलां.
भाजप सरकार गोंयकारांच्या हिता खातीर दीस रात वावुरता, देखून आपूण सरकाराच्या मार्गदर्शना खाला कार्य करीत रावतलो अशें स्पश्ट मत मंत्री गोविंद गावडेन उक्तायलें. मात आपल्या विशीं जर कोणाक नसायपण आसा जाल्यार तांचें आपूण कांयच करपाक शकना अशें मंत्री गोविंद गावडेचें म्हणणें आसा. भाजप सरकार हे गोंयच्या हिता खातीर वावुरता, दीस रात वावुरता, देखून आपूण सरकाराच्या मार्गदर्शनाच खाला कार्य करीत रावतलो अशें मंत्री गोविंद गावडेन म्हटलां. मात आपल्या विशीं जर कोणाक नसाय आसा जाल्यार तांचें हांव कांयच करपाक शकना अशेंय मंत्री गोविंद गावडेचें म्हणणें आसा. पेडणेच्या मिनी इंडिया थीम पार्कात देशाच्या दरेका राज्याच्या मुख्य स्मारकांच्यो प्रतिकृती आसतल्यो. प्रस्तावित थीम पार्कात पर्यावरणपूरक वस्तू, भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक आशिल्ले लोकनाच, सण, मसाले आनी खाणा जेवणां आनी हेर इतिहासीक वस्तूंची मॉडेलां दाखयतले. पेडणेन येवपी मिनी इंडिया थीम पार्कात ह्यो वेगवेगळ्यो अश्यो वस्तू दर्शयतले. देशाच्या दरेका राज्याच्या मुख्य स्मारकांच्यो प्रतिकृती आसतल्यो. प्रस्तावित थीम पार्कात पर्यावरणपूरक अश्यो वस्तू, भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक आशिल्ले लोकनाच आसतले, सण, मसाले आनी खाणा जेवणां आनी हेर इतिहासीक वस्तूंची मॉडेलां थंय दर्शयतले. पेडण्यान येवपी ह्या थीम पार्काक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान विरोध केला. हो प्रश्न विधानसभेत लेगीत मांडलो. पेडण्या वाठारांत 310 आनी 311 चौखण मिटराचेर 97,000 चौखण मिटर जाग्याचेर हो प्रकल्प येवपाचो आसा. होच प्रकल्प मिनी इंडिया म्हणून मुरगांव घालपाचो यत्न केल्लो आनी लोकांनी तांकां धांवडावन घातिल्ले. अशे प्रकल्प हाडून जागा खावपाचें षडयंत्र चल्लां असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो मुखेली मनोज परबान केला. दिवचल मालांतलें आमठाणें धरण भरिल्लें आसा. धरण भरिल्ल्यान ह्या धरणाचेर निबून आशिल्ल्या उत्तर गोंयच्या लोकां खातीर ही धादोसकायची गजाल आसा. सद्या पडटा तसो आनीक सेगीत 2 दीस पावस पडलो जाल्यार हें धरण ओव्हरफ्लो जातलें. तुमी हें पळोवपाक शकता चित्र जे दिवचल मालांतलें आमठाणें धरणाचें आसा. हें धरण सद्या भरिल्लें आसा. धरण भरिल्ल्यान आतां उत्तर गोंयच्या लोकां खातीर ही धादोसकायची गजाल आसा. सद्या पडटा तसो पावस जर आनीक पडत रावलो 2 दीस जाल्यार हें धरण ओव्हरफ्लो जातलें. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून गोंय बेळगांव महामार्गा वयलो नवो पूल एका वाटेंतल्यान कोसळ्ळा. मजगतीं दुसऱ्या वाटेंतल्यान सद्या येरादारी सुरू आसा. पूल कोसळिल्ल्यान कांय वेळ येरादारी थंय आडखून पडिल्ली. सद्या उटंगराच्या पावसाक लागून खूब कडेन पालसाणी कोसळपाच्यो घडणुक्यो तशेंच झाडां रस्त्याचेर पडपाच्यो घडणुक्यो चालूच आसा. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून ह्या गोंय बेळगांव महामार्गा वयल्या नव्या पुलाच्या एका वाटेंतली ही पालसाण कोसळ्ळी. मजगतीं दुसऱ्या वाटेंतल्यान येरादारी थंय सुरू आशिल्ली. पूल कोसळिल्ल्यान कांय वेळ येरादारी आडखून पडली, म्हणून येरादारी दुसऱ्या वाटेच्यान सोडटाले.
CSR उपक्रमा खाला वेदांता मायनिंग कंपनीन मोबायल हेल्थ सेवा सुरू केलेली आसा. आयतारा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आणि प्रेमेंद्र शेट हांच्या हाजेरीत ह्या सेवेचो शुभारंभ जालो. दिवचल सयत खणपट्ट्यात येवपी 4 पंचायतीक ह्या सेवेचो लाव जातलो. दिवचले पालिके कडेन जाल्ल्या मोबायल हेल्थ युनिटाच्या शुभारंभ सुवाळ्याक दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आणि मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट मुखेल सोयरे म्हणून थंय हाजीर आशिल्ले. धुळेर म्हापशा म्हालांतले झाड मुख्य रस्त्याचेर हुमटून पडिल्ल्यान येरादारीची बरीच कोयंडी जाली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर येवन येरादारी सुरळीत केली. ह्या घडणुकेंत कोणाकूच व्हडलीशी जिवीत हानी जावंक ना. पूण हे झाड रस्त्यार पडिल्ल्यान येरादारीची बरीच कोयंडी जाली. धुळेर म्हापशा ह्या म्हालांत हे झाड कोसळ्ळें रस्त्याचेर, तेका लागून येरादारीची कोयंडी जाली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें आनी उजो पालोवपी दळान हें झाड कुशीक काडून येरादारीक मेकळीक करून दिली. पणजे फोंड्या महामार्गावयले चिंबलाचे जंक्शन आजुनूय लोकांक खातीर मरणाचो सापळो जावन रावला. कॉन्ट्रॅक्टदारा कडल्यान चलिल्ले अनियोजीत हायवेचे आनी कासव गतीन चलिल्ले फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून प्रवाशांचो जीव धोक्यांत आयला. तशेंच जंक्शनाचेर आशिल्ले सिग्नल कोफुसांव करून सोडटात देखून हांगासर अपघात जावपाची शक्यताय लेगीत वाडल्या. कुडचडे काकोडेची ITI लायटीच्या बाबतींत आत्मनिर्भर जाल्या. सोलर पॅनला वरवीं झिरो लायट बील करपाक तांकां येस आयिल्लें आसा. ते भायर साबार यशस्वी प्रयोगूय तांणी केलेले आसा. तेका लागून कुडचडे काकोडेची ITI आतां तांकां वीज बील फारीक करचें पडचें ना, कित्याक ती आत्मनिर्भर जालेली आसा. सोलर पॅनला वरवीं तांच्यांनी आतां वीज निर्मिती केलेली आसा. तेका लागून तांकां आतां झिरो लायट बील करपाक येस आयला. त्या भायर साबार यशस्वी प्रयोगूय तांणी केलेले आसात. गांवा प्रमाण शारांतल्या भुरग्यांक शेतकामाचो अणभव येवचो, तशेंच नांगरणी पेरणी म्हटल्यार कितें तें शाळेच्या विद्यार्थ्यांक भुरगेपणांतूच कळचें हाचे खातीर ताळगांव फार्मिंग कम्युनिटीन खासा उपक्रम घडोवन हाडलो. माणकुल्या भुरग्यांनी शेतांत देऊन तरवो रोवपाचे अणभव घेतले. तांकां सांगात मेळ्ळो तो शेतकार आनी पालक तशेंच शिक्षकांचो. ताळगांव फार्मिंग कम्युनिटीन हो उपक्रम घडोवन हाडलो. माणकुल्या भुरग्यांक गांवा प्रमाण शारांतल्या भुरग्यांकूय शेतकामाचो अणभव येवचो, तशेंच नांगरणी कितें पेरणी म्हटल्यार कितें तें शाळेच्या विद्यार्थ्यांक लेगीत कळचें भुरगेपणांतूच हाचे खातीर ह्या ताळगांव फार्मिंग कम्युनिटीन हो खासा उपक्रम घडोवन हाडलो. माणकुल्या भुरग्यांनी शेतांत देऊन तरवो रोवपाचो अणभव घेतलो. तांकां सांगात मेळ्ळो तो शेतकार, पालक आनी शिक्षकांचो.
2022 आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय अंतर्गत उसगांव पंचायतीक उसगांव वाठारांतल्या लोकांचो कोयर उखलपाक एक कोयराचो डिझल टँकर आनी 2 EV रिक्षा दिल्ली, पूण ह्या तिनूय गाडयांचो कांयच उपयोग जालो ना। ह्यो गाडयो कोयराच्या राशींनी व्हरून दवरिल्ल्यो आसा। उसगांव पंचायत भाड्याची गाडी घेवन म्हयन्याक 31,000 दिवन लोकांचो कोयर व्हरता, अशें पंच मनीषा उसगांवकर हाणें सांगलें। सामान्य मनशांचो पयसो सरकार नाका थंय मोडटा अशें तांचें म्हणणें आसा। MPN मुरगांव किल्ल्याचेर अतिक्रमण केल्ल्यान थळाव्या लोकांक प्रवेश मेळना, पूण हो किल्लो पुरातत्व खात्या खाला येता आनी हो किल्लो सांबाळून ताचें सोबितीकरण करतले अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान मुरगांव किल्ल्याची पळोवणी करपाक गेल्ल्या वेळार स्पश्ट केलें। ह्या संदर्भात मुखेलमंत्र्या कडेन उलयतलो अशेंय ताणें सांगलें। मुरगांव किल्ल्याचें सोबितीकरण करचें अशी थळाव्या लोकांची मागणी आशिल्ली आनी संकल्प आमोणकरान हो प्रश्न विधानसभेत मांडिल्लो। वेळ काडून पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान आपल्या पंगडा सयत येवन पळोवणी केल्या उपरांत मुरगांवकारांनी ताचे उपकार आटयले। किरलपाल दाबाळ पंचायतीची सरपंच रुक्मिणी गांवकर हांच्या विरुद्ध 6 पंच सदस्यांनी अविश्वास थाराव घेतलो। सरपंच रुक्मिणी गांवकर आमकां विश्वासात घेयनासतना निर्णय घेताली आनी कामकाजाचेर तिचें लक्ष नाशिल्ल्यान तांच्यांनी तेचेर अविश्वास थाराव मांडला, अशें पंच वांगड्यांचें म्हणणें आसा। किरलपाड दाबाळ पंचायतीची सरपंच रुक्मिणी गांवकर हांच्या विरुद्ध आतां 6 पंच सदस्यांनी अविश्वास थाराव घेतिल्लो आसा। सरपंच आमकां विश्वासात घेयनासतना निर्णय घेताली आनी कामकाजाचेर तिचें मात्तूय लक्ष नासतलें, अशें पंच वांगड्यांचें म्हणणें आसा। गोंयच्या प्रशासनाचो वेव्हार सुटसुटीत करपा खातीर हेर ल्हान राज्यां सारके गोंयाक लेगीत खासा कॅडर मेळपाची गरज आसा, हो विशय मुखेलमंत्र्यान केंद्रीय गृह मंत्रालया कडेन उलोवणी करून हाताळचो आनी गोंयचे स्वताचे कॅडर चालीक लावचे अशी मागणी दिगंबर कामतीन केला। तशेंच मुंबय आशिल्ले गोवा भवन फाटल्या 6 वर्सां सावन नुतनीकरणाच्या कामाक लागून बंद आसा, ताचें बांदकाम जाता तितले बेगीन पुराय करचे अशी मागणी आमदार दिगंबर कामतीन केला। RG हॉस्पिटलाच्या जोडपालवान गोमंतकान फुकट भलायकी शिबिराचें आयोजन केलेलें आसा। मंगळारा 25 जुलयाक दनपारच्या 3 ते सांजेच्या 6 वरां मेरेन हे शिबीर चलतलें। गोमंतकाचे वाचक, बरे मागपी, ते भायर विक्रेते, एजंट आनी तांच्या घराब्यां सयत हेरांकूय ह्या शिबिरांत फुकट वांटो घेवपाक मेळटलो।